एक सिनियर सिटीजन एंजेला गोम्स म्हणून ती एक व्हडलो कमर्शियल बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज दिकारपाली सर्वे नंबर 27/0 करता. ही बिल्डिंग दिसता इनलिगल बिल्डिंग, हे कंपाऊंड वॉल इनलिगल बाय आसा, तितले 10-15 गाडयो आहा भायर रस्त्यार दवरता, ब्लॉक करता. आणि तेजेर एक आज कंप्लेंट आशिल्ली इनलिगल, तेजे इन्स्पेक्शन जाला. हांव मागता सीएमा कडेन जावं TCP मिनिस्टरा कडेन तेणी हे चौकशी करची यांची. आणि ही एंजेला गोम्स म्हणजे सिनियर सिटीजन जाऊन बेकायदेशीर धंदो करता, तेजेर कडक कारवाई जावची. हांव मागता आमच्या पंचायती कडेन जावं, BDO कडेन जावं, पंचायत मिनिस्टरा कडेन, मुख्यमंत्री कडेन हेजेर चौकशी करची. आणि यांचो धंदो आसा तो कायदेशीर आसा जाल्यार चालू दवरचो, इनलिगल आसा जाल्यार तो बंद करचो, इतलीच माझी मागणी. आणि इनलिगल म्हणजे ताका ट्रेड लायसन ना, ही बिल्डिंग दिसता तुमकां, तिका कन्स्ट्रक्शन लायसन ना, ओक्युपन्सी ना. आणि बाय आसा कमर्शियल बाय आताच बांधल्या, कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज जाता, हे जावचे न्हू. आणि हांव कितें म्हणटा, धंदो करा, कोणी धंदा करपाक कोणा रायट आहा, पूण तो लिगल भाशेन करपाचें, लोकांक हॅरेसमेंट करून न्हू. हांवें कंप्लेन घातलेली तेजे रिगार्डिंग द सेफ्टी थिंग, आनी ते कंप्लेनाचेर तेगे 8 मीटर डिस्टन्साचेर तेणें बायकोचे आसून सेफ्टी थिंग तें उदो आमी पिवपाक उजार करतात. सो हे कंप्लेन तें 3rd टायम जालें. ईच एंड एवरी टायम हांव कंप्लेन घालीत आहा ही. आनी तेणें म्हजो फायदो घेवन कोण आनी स्ट्रक्चरो विदाउट एनी सेटबॅक घेवन कोण काडल्या विथ एनी प्रॉपर डॉक्युमेंट्स. दुसरें म्हण जाल्यार ती पावर ऑफ एटॉर्नी जी आसा ती एक्चुअली हांवें कंप्लेन घाल्ले रशिदाचेर. सो वल्लभान आपणाचे पावर ऑफ एटॉर्नी घेवन कोण तेणें ती आनी ताजी बायल आसा ती हे वॉर्डाची 5. सो तेणें पावर ऑफ एटॉर्नी आपणा नांवान घेतल्या. आनी रिगार्डिंग म्हाका हे जे बिझनस हे रन अप करून दिला ते कुमदा दी एज विथ द प्रॉपर डॉक्युमेंट्स. हांव ते प्रॉपर डॉक्युमेंट्स आहाय ते हांव शो ऑफ करतलो BDO ऑफिसर, एंड दॅट्स इट. तुझ्या एलिगेशनात इलिगॅलिटी म्हणजे ते हांव प्रूफ करून कोण दितलो. मुगे डॉक्युमेंट जे कितें आसा ते मुगेले. सो लेट देम डिसायड वॉट एवर इट इज. आयज आमचे BDOतली 2 इन्स्पेक्शन आशिल्ली. अंजेला गोम्स आणि मोहम्मद बशीर म्हणटा तेणे वल्लभराका पावर ऑफ एटॉर्नी दिल्ली आणि बरे भाशेन इन्स्पेक्शन जाले. आनीक इन्स्पेक्शना भितर दोनूय पार्टीन जे आपले कितें कितें इलिगल आहा ते दाखयले. आणि BDOतले इंजिनियर जावं आमगे ऑफिसर, सेक्रेटरी आमी सगळे आसले प्रेजेंट. तांकां डॉक्युमेंट सबमीट करपाक लायला. ते फुडलो BDO डिसिजन घेतलो आनीक हे BDOन डॉक्युमेंट सबमीट करतले. जे कोणा कडेन कितें आसा आनीक कितें ना तें आमी दाखोवचें पडटलें. खूब वर्सां जालीं ती हांगाच आशिल्ले, दोनूय पार्टी आशिल्ले. आनीक तेंचे टायल्साचो बिजनेस चलता आनी ते वयर डोंगरार मिन्स ती टोटल प्रॉपर्टी कुमदाद दिला. आतां ताका कुमदानी कितें दिलां कितें दिवंक ना ते BDO चॅक करतलो आनीक कितें आहा तो फुडलो कारवाय करतलो.